पळूया निकतीच आलेली खबर। दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे पैसे काय जाणट्यांक अजून मेरेन पावले पाडले 3 महिने जाले तांकां तुमचो अमाउंट पावलो ना। सो हाचेर आमी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय विचारले, तांचे सांगले रिजन अशें काय एक्झॅक्टली सांगूना पूण म्हणटा ते थोड्या दिसांनी पैसे तांकां दिवपाक येतले। प्लस तेंच्यांनी सद्या थोडे टिमी धाडून इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केला, पण जर तेंचो इन्कम लिमीट ज्या इन्कम लिमिटान थोडे लोक क्रायटेरियन बसना तांकां ते भायर काडपाक येतले तेंची नांवां। दुसरें म्हणजे जे लोक घरा आसत आनी तेंचो कोणूच ना, जे बर्थ सर्टिफिकेट ना नाजाल्यार तेंचे आनी कसले डॉक्युमेंट ना, ते डॉक्युमेंट्स चॅक करपाक तेंची टीम धाडिल्ली आसा, त्या लोकांक मागीर त्या स्किमीन इन्क्लूड करपाक येता। दुसरी गजाल तेंच्यांनी रिवर नॅव्हिगेशन सांगली की फेरीबोटी रूट 18 रूट आहा, ते 18 रूट सद्या फेरीबोटी चलतात। ते मिनिस्टर सीएमा कडेन उलयतले आनी पळयतले की जर ट्रान्सपोर्ट जो रोडान जो लोक ट्रॅवल करता तांकां जर फेरीबोटी बरें अपग्रेड करून जर ते फेरीबोटी बाकीच्या जाग्यार यूज करपाक जाले जाल्यार तो एक ताचेर तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। And for last 3 months, the payments are not done. I am aware about it, and we are trying to release the payments, all pending. And we are conducting survey at the same time, wherein if there are any people still who have not applied, जाचे घरा कडेन कोण ना, ताजे कडेन बर्थ सर्टिफिकेट ना, हे ना ते ना, but as of today we have 1,38,000 beneficiary of DSS. आणि हेंय करपाक लायल्या की DSSच्या नांवान खुबशे लोक जे घरान सर्विसी आसात तांचे बापूय आवय घेतात, आनी एक फॅमिली आसतनाय बी all those whose income is more than 24,000 per annum are not qualified or eligible for this scheme. So we are in the process looking out for such people who have eventually their income is gone beyond the limit, आणि तांकां हें करपाक जाय, तांकां काडले जाल्यार दुसऱ्यांक घेवपाक मेळटा। सरकारान ऑप्शन दिले जाय in order to reduce the burden on the roads, MDR roads and highways, then we can start a ferry boat services. Let us say from Vasco to Panjim to Vasco, the busiest road. If we get a very comfortable vessels, then we can do it, and we can reduce the burden on the roads. नव्या सरकाराचो कारभार हातात घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान अर्थ खात्याची पहिली व्यापक बसका घेतली। महामंडळां आणि सरकाराचे रिणाचे वजें कमी करून खात्यान रिणाची पुनर्रचना केल्या। सरासरी रिणां 8% व्याजामेरेन सकयल हाडल्यात। मुख्यमंत्र्यान येणावळ खर्चाचो नियाळ घेतलो। अर्थव्यवस्थेचे सध्याचे स्थितीत खर्च कपात आणि येणावळ वाढीचे मार्ग सोदपाची सुचोवणी मुख्यमंत्र्यान खात्याक केल्या। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान काल पहिलेच फावट फायनान्स डिपार्टमेंटाची मोठी बसका घेतली, मेजर बसका आसली आनी तितून खुबशी डिस्कशन जाली। तितून मेनली लोनाचेर डिस्कशन, लोन जे गव्हर्मेंट काडटा तितून तेंच्यांनी नाबार्डाचे लोन जे 2.75 इंट्रस्ट रेटान जे घेतला सुमार 500 कोटी तेजेर डिस्कशन जालें। खुबशी रिणां गव्हर्मेंटाची जी 8% वयर इंट्रस्ट रेटान चलताली ती रिस्ट्रक्चर करून आतां ते सगळ्या बँकांचो इंट्रस्ट रेट देंवलो आहा, लोन इंट्रस्ट रेट तेजें प्रमाण 8% इंट्रस्ट रेटाचे सकयल रिस्ट्रक्चर केली। तेजे उपरांत डिस्काउंटींग सिस्टमांतल्यान कॉन्ट्रॅक्टराची आतां मेरेन 500 कोटीची सुमार बिलां फारीक केल्ली, तेजेर डिस्कशन जालें। आनी बिना त्या सिस्टमांतल्यान फारीक करून कॉन्ट्रॅक्टराची बिलां क्लियर करपाचेर डिस्कशन जालें। आनी तेजे फुडें रेवेन्यू जनरेशन मेजर्स घेवपाक, चड रेवेन्यू येवपाक, रेवेन्यू लिकेजीस थांबोवपाक जे मेजर्स घेवपाक जाय तेजेर डिस्कशन जालें। वेस्टफूल एक्सपेंडिचर जो गव्हर्मेंटान जाता नाका ते गजाली खरेदी करून दिवन जाता त्यो सगळ्यो गजाली वेस्टफूल एक्सपेंडिचर कर्टेल करपाचेर तेंच्यांनी डिस्कशन केलें। आनी खुबशे गजाल्यांचो खुबशे डिपार्टमेंटाचो फंड थोडो युटिलायज जायनासतना आहा तो युटिलायज कसो करप तो, आनी तेजे जे फंड येयल्लो आसा सेंटराच्यान तो कसो यूज करप हेजेर ह्या मिटिंगेन डिस्कशन जाली। 10 आमदारांचे अपात्रता याचिकेचेर सुप्रीम कोर्टात तेन्नाचे सभापती आणि 10 आमदारांक नोटीस काढल्या। काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष गिरीशान आव्हान याचिका घाल्ली। आदी काँग्रेस पक्षाची अपात्रता याचिका न्हयकारतना हायकोर्टान 10 आमदारांचे बीजेपीत विलीनीकरण मानून घेतिल्ले। विधिमंडळाच्या 2/3 विलीनीकरणाक पक्ष संघटनेची मान्यताय नाशिल्ल्यान
ते पक्षांतर थारता असो दावो काँग्रेसीन केल्लो. The Supreme Court briefly heard the special leave petition filed by Congress leader Girish Churankar pleading to disqualify those 10 MLAs who had quit Congress and merged into BJP. Basically, Girish Churankar has challenged the order of the High Court which had held that merger valid. Senior advocate P. Chidambaram had appeared for Girish Churankar. Now matter is likely to come up again after summer vacation before the Supreme Court. मुकेश कुमार फॉर प्रुडेंट. मडगांवचो ज्वेलर स्वप्नील वाळके खून प्रकरणात वापरिल्ले मोटार चोरयेचो आरोप आशिल्ल्या ओंकार पाटील आनी मुस्तफा शेखाक पणजे JMFC कोर्टान सोडलो. ह्या दोगांयनी मडगांवच्यान बोलेरो मोटार चोरिल्ली आनी ती मोटार वाळकेचो खून करपा वेळार वापरिल्ली असो आरोप आशिल्लो. वाळके खून प्रकरणात दोगांची ट्रायल चालू आशिल्ली. दिस एक्विटल ऑफ ओंकार पाटील and Mustafa Sheikh may affect the Swapnil Walke murder case also, because it is the case of prosecution in Margao police that these accused had come on that stolen Bolero car when they killed Swapnil Walke. Mukesh Kumar for Prudent. ब्रिटिश प्रधानमंत्री बॉरिस जॉन्सन पहिलेच 2 दिवसांचे भारत भेटेर. शुक्रारा दोनूय प्रधानमंत्र्यांचे द्विपक्षीय बसकेत वेगवेगळ्या मळार कबलाती जाल्यो. मुक्त व्यापार, रक्षा संशोधन आणि उत्पादन भागीदारी आणि मुक्त विजा विशीं चर्चा जाली. UAE आणि ऑस्ट्रेलिया उपरांत चालू वर्सात भारत ब्रिटन मुक्त व्यापार कबलात तडीक लावपाचो संकल्प हे बसकेत जाला. हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है. रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं. इनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में और क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों में भी मदद मिलेगी. Today, we're announcing new measures to make it easier to export UK-made medical devices to India and ensure mutual recognition of UK higher education qualifications. And as the next round of talks begins here next week, we're telling our negotiators, get it done by Diwali in October. This could double our trade and investment by the end of the decade, widening that living bridge into a multi-lane motorway pullulating with beautiful jointly made electric vehicles and creating hundreds of thousands of new jobs in both our countries. That our partnership can deliver for our people for generations to come. Thank you all very much, and thank you, Prime Minister Modi. Thank you. Thank you. बिगर ISI हेल्मेट घालून आशिल्ल्यांक जमा. ट्रॅफिक एसपीन पोलिसांक सर्क्युलर जारी केला. पणजे बाटल्यात गव्हर्नमेंट क्वार्टर्सांतल्यान केंद्रीय हायवे मंत्रालया मेरेन नॉन ISI हेल्मेटा विशीं ईमेल कागाळी पावल्यो. ताची दखल घेवन पुलिसांचे फर्मान. नॉन ISI हेल्मेटांनी गाडी चलयतल्यांक कसलीच सुरक्षा मेळना म्हूण हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यांक जमा धरून तलाव. TCP मंत्र्यान 500 स्क्वेअर मीटर बांदकामां TCP मुक्त केली खरी, मात पंचायतीचे पावण्यार हप्तेगिरी चालूच. विजेचे उणावाचे संकट गलगलाक पाविल्ले पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि तातूंत भर म्हूण पंचांची हप्तेगिरी म्हूण GSIन सरकाराचेर आनीक एक बॉम्ब घालो. अध्यक्ष कोचकारान दाखल्या सयत बॉम्ब घाला. उद्योगांक वयर काडटले जाल्यार खंय हप्तेगिरी आदी बंद करात. TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांच्यांनी हालीं एक स्टेटमेंट केल्लो की TCP आनी PDA डिपार्टमेंट जे आसा तांकां खंय प्रोसिजर आसा जे सिंप्लिफाय करतले, थंय खंय घुसखोरी जावंक जायना म्हूण ट्रान्सपरंट दवरतले, स्वच्छ दवरतले असो स्टेटमेंट केल्लो. आनी ह्या स्टेटमेंटाचो गोवा स्टेट इंडस्ट्रियल असोसिएशन जे आसा तांच्यांनी वेलकम केल्लो आसा, स्वागत केल्लें आसा. अशीच खंय एक कंपनी आसा जी कितलेशे वर्सां जालीं इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी भायर ऑपरेट करताली आनी हालीं तांकां जेन्ना एक्सपान्सन करपा जाय आशिल्लें तांच्यांनी खंय TCPचे हेल्थाचे परमिशन घेतले आनी जेन्ना ते पंचायतीन गेले
एक पंचान खंय ताजे कडेन 6 लाखाची घूस मागली अशें तांच्यांनी आरोप केल्लो आसा. ते सांगता की कितलेय ताका प्रयत्न केले ते पंचाक एक्सप्लेन करपाक, पूण तो आयकना जालो. So what happened when they went for construction license? This particular punch started asking 6 lakhs rupees as a bribe to pass that to give that construction license. So they asked their consultant to go and approach him. The consultant went to his house and then he came down to 4 lakh. He tried to convince him that he is getting only 2.4 lakh for entire designing the project and executing it. So this went on and he offered I think some 25 lakhs and all. He was not budging down. So then he complained to me as a president of GSIA. So I took up the matter with the CM, I took up the matter with the CS, I took it up with other Panchayat minister. So some people started saying you don't pay. See, the don't pay is not a solution, because what happens, the project gets delayed and this company cannot afford. Now see, it's such a shame that this is a German based company. They had to approach their German consulate, and then the Indo-German consulate in Goa had to go and interfere in this. This gives the bad signal. So I urge the people in the power to do certain take up certain policy decision so that there is a good ease of doing business in this state. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मिळूया. प्रत्येक तालुक्यात मामलेदार आणि उपजिल्हाधिकाऱ्याचे कचेरेत कामकाजाचेर रेव्हेन्यू मंत्री बाबुशाची बारीक नजर आसतली. 6 म्हयन्या भितर सगळ्या ऑफिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाचे थारला. सेंट्रल कमांड बाबुशाचे मंत्रालयाचे कचेरेक आसतलो. कोयराचो इश्यू सोडोवंक सरकार खंय सिरियस यत्न करता. बाबुशान अलवारा जमनीचे इश्यूतूय लक्ष घाला. As far as functioning of the Mamlas is concerned, I want them to function non-partisan manner. Because I have got certain complaints that in fact lawyers are only basically drafting the orders and giving them Mamla rules. So these things should not happen. This is just the allegations which I have got to the notice, and this is what I have even mentioned to them actually. I am here. Actually, I told them that we will fit a CCTV camera in all the Mamladar's offices, in all the collectorate offices, so that can function. That will be directly connected to my office. I will speak to the IT minister, and I will have this thing done at the earliest, so that I can monitor here what the functioning, how the basically Mamladars are. But I think within 6 months' time, this thing should be in place. At least I can tell you here, and it will be connected to the secretary as well, whoever is the secretary of our department. So for them to know the functioning. So from here itself I will be able to see the functioning of the market. आता बाबुशान अलवाराचे जमनींनी लक्ष घाला. अलवाराच्या इश्यूचेर लोकांचे इश्यू येता ते पळोवन खंय तो मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या इश्यूचेर उलोवपाचो आसा. Some people unknowingly, what was the procedure to be followed, have not accepted. Their names are still figuring in Form 1 and 14, I guess, as the occupants. Now we must basically take a call on that. I think what about we should not use 2 yardsticks to others. I think we need to basically consider their demand as well. So for that we will need to get some amendment to this. I will discuss this matter with the Honorable Chief Minister and then proceed. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. गोय सरकारान राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम NPA सकयल आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक NPA अंमलबजावणी विशीं केंद्रीय मुल्की सेवा नेम 2021 लागू केल्यात. अर्थ खात्यान हे विशीं परिपत्रक काल जारी केलें. ह्या परिपत्रका प्रमाण एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याक सरकारी सेवेत रुजू जातना NPS येवजण वा केंद्रीय मुल्की सेवा पेन्शन नेम 1972 वा केंद्रीय मुल्की सेवा असाधारण पेन्शन नेम 1939 पर्याय उपलब्ध आसतलो.
सध्या सरकारी सेवेत आशिल्ल्या NPS धारक कर्मचाऱ्यांकूय हो पर्याय आता उपलब्ध केला. केप्या बोवणी मळार धरणाच्या कालव्यांत लोक कोयर वडयतात म्हूण थळाव्यांनी इश्यू केला. साळावले धरणाचो हो कालवो. लोक खंय थंय येवन पिकनिको करतात. ह्या कालव्यांचे उदक शेतात वापरतात. उदकाचें प्रदूषण जाता, पर्यावरणाचेर परिणाम जाता. केपेची नगरपालिका आनी WRDन एक्शन घेवची म्हूण लोक मागता. बिगोड्डी ह्या गांवां आसा ते गांवांतल्यान सायडीच्यान एक व्हडलो कॅनल व्हांवता आनी फाटले दिसा लोकां कडल्यान खूब कंप्लेन येयल्या कितें लोक हांगा कचरो डंपींग करतात. तशें आतां पळयल्या आमी सत्य परिस्थिती दोळ्या मुखार आसा. बॉटल्स मागीर घाण कितें कितें आसा तें हांगा डंपींग जाता. तशें उदकांतल्यान व्हांवून येता. हें उदक आसा तें खंय तरी शेतांक तांकां पावपाचें म्हणटकीर जेन्ना तें शेतां पावता तें पोल्युटेड उदक आसतलें. हेजेर आतां मुख्य म्हणल्यार जी ऑथॉरिटी आसा, जे डिपार्टमेंट WRD ना जाल्यार लोकल म्युनिसिपालिटी आसा, हेजेर लक्ष दिवन हेंचेर कंट्रोल हाडपाची गरज आसा. खूब जाणां कडल्यान आमचो जो कॅनल वयता ते सायडीन आमी थंय एक लोकांचो खूब एक इश्यू आसलेलो की ते कॅनलाक डंप करता म्हणून. सो आमी हांगा येवन पळयलें जाल्यार आज खरेंच सांगा एक गार्बेज डंप सो हांगा कॅनलाक जाल्लो आसा. तुमकां खबर आसतलें जें उदक आमचें वयता आतां हें शेतान बी उदक वयता आनी हें प्लास्टीक आमचें पोल्युशन म्हणून जर सगळ्याक खबर आसा. सो प्लास्टिका पासून जें उदकांक इवॉपरेट जावन तें शेतांकय तें उदक वयतलें. फाल्यां आमकां गव्हर्मेंट रिपोर्ट सुद्दां आसा की प्लास्टीक जो कंटेंट आसा तो उदकान आमचें चड मेळटा पळय तो म्हाका दिसता हेकाच लागून की हो हांगा एक डंप हांगा जाल्लो आसा. तुमकां दाखयता मुखार तो डंप तेमी कसो केलो पळय हांगा तो कॅनलान आमच्या टोटल प्लास्टीक वेस्ट तो हाडून हांगा सगळे कडेन लोक कोण येता हांगा न्हावपाक येता ना आनी कित्याक येता सगळो डंप आसता पळय तो आमचो हांगा गार्बेज करून उडयता. सो एक लोकल ऑथॉरिटी जी म्युनिसिपालिटी आसता नाजाल्यार WRD आसता तेमी मातशें हांगा लक्ष घालचें आनी हें जाता तितकें ताका कितें प्रिकॉशन घेवन तुमी तें डंपींग करता तें डंपींग आहा पळय तांकां लोकांक करपाक दिवची न्हू. प्रुडंट मिडिया खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. फोंड्या मार्केटात यो वच करपाक लोकांक कास्तीक जाता. थंय फाटल्या वटेन काम चालू आसा. यो वच करपाक खंय तांकां सारकी वाट ना. बाजारकारांक धंदो ना आनी लोकांक सारको बाजार करूंक मेळना. आमदार मंत्री रवी, नगराध्यक्ष रितेश आनी जी सुडाच्या टिमीन इन्स्पेक्शन करून परिस्थिती पळयली. 2 दिसां भितर वाट मेकळी करून दिता म्हूण उतर. कितें आतां पार्किंग रॅम्प बांदतात थंय तांकां सकयल्यान एक वाट जाय आशिल्ली ती ब्लॉक जाताली. एक न्यू प्लॅना प्रमाणे ते वॉल येताले आनी ते ब्लॉक जाताले ती पॅसेज. सो ती पॅसेज आमी आज डिस्कस केलें. सुडाचो ऑफिशियल आयलो आमी ते आतां ती वाट ओपन करपाक जे लोकांचें म्हणणें आसा की तेंचे हांगा जे तेंचे धंदो चलता हांगा वेजिटेबल विकता हांगा बाकी सगळे ते शॉप्स वेगवेगळे बँगल शॉप विकता बँग विकतालो तांकां सगळ्या बिजनस अफेक्ट जातालो. सो ती वाट आमी आतां ओपन करपाक आमी आज आयिल्ले आनी ती आमी आतां करून अर्जंट मिनिस्टर तशेंच आमी ऑफिशियल उलोवन आमी आतां ती वाट ओपन करतले. तशें करून की लोकांक आतां बिजनसाक कांय अफेक्ट जावपाक बिजनसाक. तशेंच हांगा आमी पालिका बाजार आसा हांगा तशेंच पालिका बाजार हे सगळे आमी इन्स्पेक्शन केले आनी जे पत्रे जे क्रॅक जाल्या थोडे ते पावसान उदक येता भितर बिजनस अफेक्ट जाता तेजे गूड सगळें भिजता आनी लोकांकूय इनकन्विनियन्स जाता. सो तेजेर सुद्दां आमी आतां इन्स्पेक्शन केलां आनी ते इन्स्पेक्शन तेच पत्रे घालपाचें आमी प्रपोजल आमी आतां आमी हें केलां डिस्कस केलां. तशेंच फाटल्यान जो मार्केट न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्सा फाटल्यान जो ओपन स्पेस आसा थंय सुद्दां वेंडर्स बसता थंय सुद्दां आमी पत्रे घालपाचो तो विचार आसा. हे सगळे आमी आतां म्युनिसिपालिटी वतले आनी हे 2 दिसां भितर कावन्सिलाक आमी हे मिटींग घेवन थंय सुद्दां आमी रेजल्युशन घेवन सगळे आमी ते करून घेतले. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत अजून ब्लड बँक ना. मागणी करून थकले. आमदार मंत्री रवीन फाटल्या 6 म्हयन्यां भितर काम करून घेवचें नाजाल्यार फुडलो विचार करचो पडटलो म्हूण मगोचो फुडारी दोतोर केतन भाटीकाराची शिटकावणी. केतनाक फोंड्या रक्तदान शिबीर घेतलें. आतां मेरेन खंय ताणें असली 100 वयर शिबिरां केल्यात. आज ब्लड डोनेशन कॅम्पाची सुरवात जाल्या आनी सकाळच्यान आमचे डोनर्स ब्लड दिवपाक लागल्या. आमी जो मोटो घेवन 2017 सुरवात केल्ली की डोनेट ब्लड एंड सेव लायफ्स ताजे आमी कंटिन्युअस आमचो ब्लड डोनेशनाचे कॅम्प चालू दवरून मग आमकां गॅरंटी आसा की आजूय ऑलमोस्ट काय न्ही म्हटल्यार 60 तरी डोनर्स आमचे जातले
आनी त्याच प्रमाणे आमी ते दिवपाक लोकांक रक्त पावपाक आमी ताजे ऑफिशियल आनी KMC तर्फे मदत आमी चालू केली. म्हाका दिसता आमी ब्लड बँक आनी ब्लड स्टोरेजाची मागणी मिडियाक घेवन केल्ली, ती केतन भाटेकारान एकट्यान करूना. ती केल्ली तेन्ना तुमी जाणा की ती करून आज वर्स जालें. 5 लाख रुपया तांच्यांनी डोनेट करता आनी कितें करता म्हूण सांगिल्लें, पण आज पर्यंत ब्लड बँकूय चालू जाल्लें ना. ह्या खंयचीच उपलब्धी अजून पर्यंत आयडी हॉस्पिटलान जालें ना. पण आतां काही 10 वर्सां सुमार फोंड्या आमदाराक मिनिस्ट्री मेळ्ळ्या आनी ताच्या खातीर आतां हांव ताचेर कांय भाश्य करूंक सोदना. आय थिंक ही शूड गेट अ चान्स. आमी 6 म्हयन्या पर्यंत पाशेस काडटले. 24 सरांनी येता ते 6 म्हयन्यान करचे जाल्यार 7व्या म्हयन्याक आमी परत मागीर तें काम घेवन वचूं. आशिल्ली तशी आदली पेन्शन स्कीम चालीक लावची. नर्सिंग स्टाफांक 7वी पे स्केल लागू करची. दिसावड्याचेर आशिल्ल्यांक टेम्पररी स्टेटस दिवचो म्हूण सरकारी कर्मचारी संघटना मागता. शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक मेळ्ळे. ताणें खंय नोंद घेतल्या. सरकारान आदीं खंय कांय मागण्यो तडीक लायल्यात म्हूण मुख्यमंत्र्याचे उपकारी. आमकां ओल्ड पेन्शन स्कीम पळय आसा जी पळय 2005 नंतर जे पळय गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज जॉईन जाल्ले गव्हर्मेंट सर्विसीक तांकां ओल्ड पेन्शन स्कीम लागू करची म्हणून गव्हर्मेंट सद्या आमी ऑनरेबल साहेबा कडेन प्लेस केला डिमांड, जो भरपूर एम्प्लॉईज आमकां प्रेशरायज करता की आमकां जी पळय न्यू पेन्शन स्कीम आहा ती एबॉलिश करची आनी ओल्ड पेन्शन स्कीम रिस्टोर करची म्हणून. जेका भरपूर बेनिफीट आसा आनीक ओल्ड पेन्शन स्किमीक आनी न्यू पेन्शन स्कीम आसा ते बेनिफीट ना. ओन्ली टोटल डिपेंडंट ऑन इन्शुरन्स कंपनीज आनी तेजी शाश्वतना कितले पयशे मेळत आनी ना मेळत. म्हणजे जेन्ना कंपनी बुडीत खात्यात वता तेन्ना हें जावपाक शकता, बुडीत खात्याक वचूं शकता, कांय मेळूं शकना एम्प्लॉईज. म्हणटकीर ह्या खातीर आमी ही ओल्ड पेन्शन स्कीम रिस्टोर करची म्हणून भरपूर मागणी केल्या. तशेंच आमी आनी एक डिमांड केल्लो नर्सिंग अलावन्सीस जे पळय आसा फॉर नर्सिंग पर्सनल इन गोवा स्टेट तांकां सगळी एज पर 7th पे तांकां इम्प्लिमेंट करचें. सीएमान आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण आपल्या कडेन फायल आयली की रोखडेंच आपूण ताका एप्रुवल दिवन आपूण तें पास करता म्हणून. तशेंच ते पळय TSL एम्प्लॉईज आसा इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सॉरी डेली वेजीस आसा तांकां TSL ग्रांट करचें, टेम्पररी स्टेटस लेबरर ग्रांट करचें अशें म्हणून मागणी केल्ली. आनी ती आतां ऑनरेबल सीमान सांगलां आपल्या कडेन जेन्ना फायल आयली ऑलरेडी पुट अप केल्ली आसा आनी ती रोखडीच तांकां TSL डेली वेजीसा मेळटले अशें म्हणून ताणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. तशेंच आमी आतां मागणी केली आनी जे पळय एम्प्लॉईज डिफरंट डिपार्टमेंटाक जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक सगळ्या काम करतात. जेका 40 इयर्स काम इयर्स जाल्ले आसा, जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसात तांकां परत कोणाक परत एप्लाय करूंक मेळना गव्हर्मेंट जॉबाक. तांकां जर तर तेंचे कडेन टॅलंट आसा, बरें एक्सलंट आसा, व्हेरी एक्सलंट, तांकां जर तर तेंगेर CR आसत जाल्यार तांकां रिक्रुटमेंट ऑन टॉप प्रायोरिटीचेर घेवन तांकां सिंपथी दाखोवची आनी तांकां रिक्रूट करचो अशें म्हणून मागणी केल्या. पोलीस खात्यांत मोठ्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांची उलथापालथ. राती अकस्मात PI आनी ASIच्या ट्रान्सफरींची ऑर्ड. मेजर पोलीस स्टेशनांच्या 19 PIंक ट्रान्सफर मारले. खेरीज 12 ASIची ट्रान्सफर मारल्या. दनपार म्हळ्यार 47 कॉन्स्टेबल आनी 26 हवालदारांच्यो बदल्यो आयल्यो. सुत्रां सांगता ते प्रमाण उंचेल्या अधिकाऱ्यांच्योय आनीकूय ट्रान्सफरी येवपाची शक्यताय आसा. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.